विसवा उपरांत तुमकां परत एक फावट उपकार। श्रीकांत पांडुरंग नायक गोवा डेरीचो नवो अध्यक्ष जाला। आयतारा जाल्ले वेंचणुकेंत डेरीच्या 12 संचालकांच्या मंडळाचेर ताच्या पॅनलाचे 7 जाण जाल्यार विरोधी माधव सहकार्याच्या पॅनलाचे 5 जाण वेंचून आयले। गोंयच्या 165 दूधकार संघटनांनी वेंचणुकेंत मतदान केलें। मडगांवां गोमंत विद्या निकेतनांत मतमेजणी जाली। गोवा डेरीची वेंचणूक आयतारा जाल्ली। सोमारा मडगांवां गोमंतक विद्या निकेतन सभाघरांत मतां मेजली। श्रीकांत नायक पॅनलाचे 7 वांगडी वेंचून आयले जाल्यार सद्याचे चेअरमॅन माधव सहकारी पॅनलाचे 5 वांगडी चैतीवंत जाले। वेंचणूक अधिकारी PM नायकान निकाल जाहीर केलो। श्रीकांत पॅनल: श्रीकांत नायक, धनंजय देसाय, माधवराव देसाय, विठोबा देसाय, राजेंद्र सावळ, गुरुदास परब, शिवानंद पेडणेकार। सहकारी पॅनल: माधव सहकारी बाबूराव देसाय, नरेश नायक, उल्हास सिनारी, विजयकांत गांवकार। गोंयांत दुधाचें उत्पादन वाडचें म्हूण हांव यत्न करतलों अशें श्रीकांत नायकान सांगलें। एक तर सगळ्यांच्याकू प्राधान्य जें आमचें आहा तें जें एकंदर जी विस्कटलेली घडी आहा ती सगळी जाग्यार उडोवपाची आनी तितून मेन आमचें आसतलें की आज जें कॉस्टिंग वाडलां तें कशा प्रकारे कॉस्टिंग कमी करून आमी डेरी एक बरी फायनान्शियल वायबल कशें करतले तो एक मोठें आमचे मुखार आव्हान आसा आनी तें आमी सगळ्यांनी खूब हातीक घेतलें। मडगांवच्यान आमचो खबराकार सावियो डायस। मडगांव सावन शिर्डी वचपी 3 बसी वेंचणूक आयोगाच्या भोंवत्या पंगडान आयतारा रातीं आडावन धरल्यो। मडगांवच्या मतदारांक भाजपाचे लोक शिर्डी व्हरतात म्हूण थंयचे काँग्रेसीच्या लोकांनी जिल्लोधिकाऱ्या कडेन कागाळ केल्ली। वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी प्रवाशांची चवकशी केल्या उपरांत बसी सोडल्यो। वेंचणूक अधिकारी म्हणटात ह्यो शिर्डी ट्रिपी खूब पयलीं बूक केल्ल्यो। भाजपा बशी भरून लोकांक शिर्डी व्हरता अशी कागाळ वेंचणूक आयोगा कडेन आयली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण काँग्रेसी कडच्यान ही कागाळ आयिल्ली। ते प्रमाण आयोगाच्या भोवत्या पंगडान आयतारा राती मडगांव कदंब बस स्टँडाचेर वचून प्रवाशांची चवकशी केली। 3 बसी आशिल्ल्यो। प्रवासी तसेच बसीच्या ड्रायव्हराचें नांव आनी पत्तो पळयलो। ड्रायव्हरांचें लायसन तपासलें। 3 बशी मेळून 97 प्रवासी आशिल्ले। चवकशी करतना पंगडा बरोबर येरादारी खात्याचे अधिकारी आनी पुलीस आशिल्ले। वेंचणुके वेळार लोकांक बशी भरून तिरुपती, शिर्डी, वालांकिनी ह्या सारकेल्या टुरांचेर व्हरप हें कितल्या तेंपासावन चल्लां। मात हे फावट वेंचणूक आयोग आनी भोवत्या पंगडांनी भलतोच नेट धरिल्ल्यान ह्या गजालीक बऱ्यापैकी आळाबंद येतलोसो दिसता। हे फावट आयोगान केंद्रीय निरीक्षक म्हूण मुद्दाम चडश्यो बायलो धाडिल्ल्यान राजकारण्यांक निरीक्षका कडेन सेटिंग करप कुस्तार जालां। दादल्या निरीक्षकांच्यो आयोगा कडेन फाटले फावट खूब कागाळी आयिल्ल्यो। मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट। रामदेव बाबाचेर शाही मारपाच्या घडणुकेचेर गोंयच्यानय प्रतिक्रिया आयल्यात। हे गजालीचो निशेध करपा खातीर भारत स्वाभिमानान आनी हेर कांय संघटनांनी पणजे आनी दिवचले धरणे धरले। हाका केंद्रांतले काँग्रेस सरकारच जबाबदार आनी रामदेव बाबाक बदनाम करपा खातीर हें कारस्थान रचलां अशें भारत स्वाभिमानाचे कार्यकर्ते म्हणटात। दिवचले निशेधा खातीर मूक मोर्चोय काडलो। 14 जानेराक इम्रान सिद्दकी नावाच्या एकल्या कार्यकर्त्यान एका कार्यावळी वेळार बाबा रामदेवाचेर शाई मारली। ह्या प्रकाराचो निशेध करपा खातीर मंगळारा पणजे भारत स्वाभिमान आनी हेर कांय संघटनांच्या वावुरप्यांनी धरणे धरले। दुसरे म्हणजे ह्या सरकारतर्फे स्वामीजींच्या जी कितें सेक्युरिटी असली ती सेक्युरिटी लॅब्स जी आसा ती जाल्ली आसा आनी सरकारान तेचेर उतर कांय दिवंक ना। सरकारान ह्या घटने बद्दल आपलें मतूय जें आसा तें व्यक्त करूंक ना। तेच्या खातीर सरकारच्या एकंदर संपूर्ण प्रक्रिये बद्दल आमकां संशय निर्माण जाता। दिवचले भारत स्वाभिमान न्यास, पतंजली योग समिती तशेंच सनातन संस्था आनी हेर संघटनांनी ह्या गजालीचो निशेध केला। ऋषितुल्य अशा मनशाचो तुम्ही अवमान करतात हो त्या मनशाक कांय जावचें ना। कारण हे हांगा हे वतलेले तो झाडून उडयतलो, नातलो, मोकळो जातलो। पूण हे देशा खातीर वायट आसा। कारण एक मनीस जो देशा खातीर झगडटा अशा मनशाचेर तुम्ही हे वतात ही निंदनीय गोष्ट। पणजेच्यान आमचो खबराकार जेसन सुवारीस, दिवचलच्यान उदय परब आनी चलचित्र खबराकार देवेंद्र गांवकार। आतां घेवया आनी एक वेवसायीक विसव।